कॅप्टन तुम्ही रेडी आसात न्ही? हांव आतां मागता की कॅप्टनान आपलो जो तेगे खरो म्हळ्यार ताजो तो मोठो हें आसलो. आमी सांगलें की कमीत कमी वेळा भितर तुमी करात म्हणून. ताणें आतां एक ट्विटाची खबर सांगलें. आमी एक गाणें केल्लें. प्रकाशान करून ट्वीट, प्रमोदाक सांगलें सीट, म्हादय विकली नीट, गोंयकाराक आयली वीट. अशें म्हणून हांवें एक गाणें केल्लें. लॉयडान तें गाणें म्हणलें. आतां हांव मागता की कॅप्टना कडेन ताणें उलोवप करचें. सगळ्यांक देव बरी सांग देव. आयचो तो विषय आसा अस्मिताय. अस्मिताय दीस जाका लागून आमच्या पुर्वजांनी खूबशे बलिदान दिल्ले आनी सगळे आमचे वरिश्ठ जे उलोवपी आसा ताणें एक्सप्लेन केला कशें सॅक्रिफायस दिवन आयज आमी जर हांगा उबे आसा उलोवपाक आनी आमी गोंयकार कशे भोंवता जाल्यार आमी तांकां देव बरें करपाक म्हणपा जाय. आमी एक धाकटेशें प्रेझेंटेशन केल्लें. तातूंत तुमकां आमी दाखोवन सोदता कशी ही कॉन्स्पिरसी अनफोल्ड जाल्या पळय ती गोंयांत. ही आयची आनी कालची न्ही. हे कशे हे लोक आयल्या आनी आमचें गोंय कंट्रोल करूंक सोदता. विदाउट वेस्टिंग टायम आमी डायरेक्ट तुमकां फोकस करता. गोंयची अस्मिताय जी 16 तारखेर जानेवारी 1967 जी जिखून आयिल्ली आमच्या पुर्वजांनी ती अस्मिताय कितें ती पळोवया आमी. आमची शेतां भाटां, आमचे जे दर्या आसा, आमचे वॉटरफॉल आसा, आमचे जेन्ना लोक नुस्त्याच्या बाजारांत बसता नुस्तें विकपाक, ही आमची अस्मिताय. काणकोण ते पेरणे, सांगे ते मोर्मुगांव, वी आर जॉइंट विथ वन स्टेपल डायट शीतकडी. ही आमची अस्मिताय. आमी एकामेकाक वळखता. हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, मुसलमान जावं. दिस इज हाऊ वी आर जॉईन टुगेदर. म्हळ्यार जे पुर्वजांनी आमकां जिखोवन दिल्ले, जे आमकां एक स्वप्न दाखयलें की आमी एक गोंय गोंयकारांचें आसतलें पळय, थंय इन्फिल्ट्रेशन जालें. तें इन्फिल्ट्रेशन म्हणटा कित्याक आय कम फ्रॉम अ मिलिटरी बॅकग्रावंड आनी आमी सदांच बॉर्डरीचेर नजर करता. इन्फिल्ट्रेशन जाता पळय तें. आनी आमच्या गोंयांत आयज इन्फिल्ट्रेशन जाल्लें आसा. कसले लोक आयिल्ले आसा गोंयांत ते पळोवया आमी. हे पळय शेतकामती कशे आयिल्ले. लास्ट 2-3 वर्सांत तुमी पळयल्या थोडे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पासून खंय ती घेवन आशिल्ले शेतांत. म्हळ्यार हे व्हडले आसता ते चोर. हांच्या पावर ब्रोकर म्हणटा ताणें हात दवरलेलो आसा दिल्लीन. I don't want to distinguish on state level or regionalism. म्हळ्यार it is a coincidence की एक गुजरातसान येता. गुजरातचे तुमकां खबर आसा व्यापारी लेन-देन की बात है. कोणायकू घेता ते. तो सायडीक आसा ताणें एअरपोर्ट घेवपाक स्टार्ट केला. हय तें दाखोवपाचें आसा फुडें. ही कॉन्स्पिरसी केन्ना स्टार्ट जाली न्ही. हांचो कसो आसा हे दोग जाणांचो आनी आमचो सबका साथ सबका विकास म्हणटा पळय ताजो. 2012 तुमकां खबर आसा मायनिंग बंद जालें. खुबशे आमचे लोक, लाखांचे लाख लोक मायनिंग डिपेंडंट आशिल्ले. स्किल्ड ऑर अनस्किल्ड लेबर तांचे पोट गेले. आयज पासून ते फॅमिली पाठीशेर आसा. 2013 आयज जो प्रधानमंत्री आमच्या गोंयचेर खोट मारता, he has forgotten that 2030 ताका जी उडान ताची जाल्ली ताका तालिगांव शहरान ताका कन्व्हिनर म्हणून सिलेक्ट केल्लो टू बी द नेक्स्ट कॅन्डिडेट फॉर प्रायम मिनिस्टरशीप. नशिबान जिखलो तो. आनी आयज आमकां पळय कितें आसा तो फारीकपण दिता आमकां. थँक्स गिविंग टू गोवा फॉर मेकिंग इन द प्रायम मिनिस्टर. 2014 जेन्ना तो प्रधानमंत्री जालो एक स्टडी जाल्ली आनी तेन्ना ताणें सांगून दिलें की आमचो जो सगळो कोल रिक्वायरमेंट आसा इंडियेक ताजो रिक्वायरमेंट खुबसो आसा. बट द इंडस्ट्रीज बेस्ड इन कर्नाटका एंड साउथ ऑफ महाराष्ट्र तांचो टोटल कोल रिक्वायरमेंट इज 136 मिलियन टन्स पर एनम. 2015 सागरमाला 25 नोव्हेंबर 2015 पास जालो. एंड
record. 2016 तुमकां खबर आसा श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आणि नोव्हेंबर म्हयन्यात 4 म्हयने बिफोर इलेक्शन 3 म्हयने बिफोर इलेक्शन ताणे आमच्या 6 न्हंयो दिल्यो शापोरा मांडोवी जुवारी साल म्हापसा सगळ्या मेरेन 6 न्हंयो आमच्यो काडून दिल्यो हे सगळे पळयतकूच तुमकां कळटलें कसली कॉन्स्पिरसी स्टार्ट जाल्ली इट वॉज नॉट इन आयसोलेशन. नेक्स्ट 2017 बीजेपी लॉस्ट द मॅन्डेट ऑफ द पीपल आणि तांकां खोदेल दिली. म्हाका सांगला 2017 कोणे तांकां बसयले ताचेर टिप्पणी करनाका म्हण आनी हांव टिप्पणी करना तोंड बंद करता म्हजें. 2018 जेन्ना असल्या लोकांक बीजेपीच्या लोकांक जेन्ना तेरांक चिपुरले तांकां कदेलीर बसयले 3 डायमेन्शनल प्लॅन टू डिस्ट्रॉय गोवा तांणी स्टार्ट केलो. वॉट वॉज द 3 डायमेन्शनल प्लॅन? डबल ट्रॅकिंग, नॅशनल हायवे रोड एक्सपेन्शन, 400 kV ट्रान्समिशन लाईन. तुमकां खबर आसा चोलवड जाल्ली आसा, प्रोटेस्ट जाल्ले आसा. आमचे गोंय इज नोन फॉर टुरिझम. 4.3 lakh people are dependent on tourism directly or indirectly. शेफ ओनर जावं, हॉटेल ओनर जावं, मोटरसायकल टॅक्सी पायलट सगळे. 2019 हमें सामने लेन देन की बात करते हैं गुजरात के लोग. होलसेल परचेस ऑफ एमएलएस कशें ते पळोवया आमी. 2020 प्लॅन डिस्ट्रक्शन ऑफ गोंया स्टार्ट जालें आनी फास्ट करूंक नाशिल्लें तांकां आनी कशें केलें आनी आमची कशी स्टार्ट जालें लढाई ती पळोवया. हे पळय हो तुमकां दिसती पडटा सबका साथ सबका विकास. प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात. मामू हांव म्हणीत रावतालो फ्रॉम गुजरात, मुद्दाम म्हणटालो फ्रॉम गुजरात. आणि हो पळय आसा ही इज द प्रीमियर ऑफ क्वीन्सलँड. ह्या दिसांनी क्रिकेट बी चालू आसा ऑस्ट्रेलिया. क्वीन्सलँड न्यू मॅन म्हणटा पळय ताचें नांव तें. हो पळय आसा तो कैती घेवन शेतान आशिल्लो पळय तो. हय कॅमोफ्लेजिंग करता, इन्फिल्ट्रेशन त्या खातीर म्हणलें हांवें. आणि ही पळय बायल आसा द फर्स्ट वुमन चेअरपर्सन ऑफ स्टेट बँक ऑफ इंडिया मिसेस अरुंधती भट्टाचार्य. 2012 to 2017 तिचो टेन्युअर आशिल्लो. टुडे शी इज द एडिशनल डायरेक्टर इन रिलायन्स इंडस्ट्रीज अँड इट वॉज ड्युरिंग हर टर्म मॅक्झिमम इंडस्ट्रियलिस्ट लोन घेऊन धावले. बीट चॉक्सी, बीट नीरव मोदी, बीट विजय माल्या आणि खूपशे असे या तिच्या टेन्युअर. द मोस्ट फेमस पर्सनॅलिटी बीइंग द फर्स्ट चेअरपर्सन ऑफ स्टेट बँक ऑफ इंडिया. हे पण मेड इन गुजरात आमचे डिस्ट्रक्शन गोंया असं पळय ते. व्हॉट हॅपन इन दॅट मीटिंग? कित्याक प्लॅनिंग जालें? कोल हॅज टू कम इन टू गोवा. कोल येतालो पयलो ल्हानसो 7.5 मिलियन टन पासून 2011-12 पासून तेन्ना मायनिंग चालू आशिल्ले. मायनिंग बंद जालें. थोडे फावट म्हाका चिंतन येता की वॉज मायनिंग स्टॉप एज अ कॉन्स्पिरेटरी टू एन्श्युअर दॅट एमपीटी इज यूज्ड टू ट्रान्सपोर्ट कोल इन्स्टेड ऑफ मायनिंग? आय एम फोर्स्ड टू थिंक. हे पळय ऑस्ट्रेलिया ताणें मायन घेतल्या कोळशाची. कार्मायकल मायन म्हणटा पळय ती. साऊथ आफ्रिकाच्यान कोळसो येता, इंडोनेशियाच्यान कोळसो येता. एव्हरीथिंग कमिंग टू मोर्मुगांव फोर्ट्रेस. नेक्स्ट हे ल्हानशे मॅप, सम पोर्शन ऑफ कर्नाटका मॅप. व्हॉट डज दिस मॅप सेज? जो कोळसो येता मोर्मुगांव हे पळय तुमकां रेड डॉट आणि ग्रीन डॉट दिसता. दीज आर द स्टील प्लांट्स अँड पॉवर प्लांट्स. वो सगळं कोळसो पळय व डबल ट्रॅकिंग आणि नॅशनल एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवेज आणि हे सगळे फक्त या इंडस्ट्री. दिस इज इन कर्नाटका अँड देयर आर फ्यू कंपनीज बेस्ड इन साउथ ऑफ महाराष्ट्र. आणि आमचं टोटल रिक्वायरमेंट इज 136 मिलियन टन. 136 मिलियन टनाचेर पयसो करपाक अडानीन मायन घेतल्या आणि थंयसान कोळसो एमपीडीन हाडून गोंयांत कांयच फायदो ना. द गव्हर्नमेंट कांट इवन गेट टॅक्सीज ऑन दीस. नेक्स्ट दिस इज द प्लॅन. तो कोळसो पळय आसा तो मोर्मुगांव येतलो. आमच्यान पळय येलो लायन पळय आसा दिस इज द हायवे. हांगासान पळय हायवेच्यान येता डायरेक्ट आर्लेम सर्कल लागच्यान लवतली आणि लवतलीच्यान फोंडेच्यान सारको क्रॉसिंग
कर्नाटका आयज पासून ह्या टायमार आमी बसले हांगा कोळसो इज गोईंग इन ट्रक्स ही पळय डॉटेड लाईन आसा ब्लॅक डॉटेड लाईन दॅट इज द डबल ट्रॅकिंग हे पळया मोर्मुगांव स्टार्ट जाता वास्को दाबोली माजोर्दा मारगांव सावर्डे हांगासान सारके वता आनी हांगा ते सबस्टेशन येवपाचें आसा पळय ते 400 kV आनी सबस्टेशनाचे हांव चड उलयना कित्याक ऑलरेडी झरिना बायन कवर केला म्हण आनी ही पळय आसा डॉटेड लायन ब्लू डॉटेड लायन ह्यो आमच्यो सो न्हंयो पळय नॅशनलायजाच्या नांवान काडून दिल्ल्यो पळय त्यो सेंटराक ह्या तिनाय कडच्यान कोळ पास जावपाचो आसा दोना कडच्यान ऑलरेडी जाता बाय डबल ट्रॅक बाय रेल्वे एंड बाय रोड द कोल इज ऑलरेडी गोईंग आनी ते दर्यान सारून दॅट इज वाय जेटी येवपाच्यो आसा सगळ्याक नेक्स्ट हे तुमकां वी विल कम टू एन इलेक्ट्रल मॅप ऑफ गोवा हे मातशें जाणो जाया हे नॉर्थ गोवा ही रेड लायन पळय आसा दीस डिवाइड दीज आर ऑल द असेंब्ली सीट्स इन नॉर्थ गोवा दीज आर द असेंब्ली सीट्स इन साऊथ गोवा तुमकां आनी एक कॉन्स्पिरसी दाखयता कशी गुजरात का सबका साथ सबका विकास आनी आमचे 10 MLA प्लस 2 MLA कसो फायदो जाला पळय ते चुन चुन के निकाला है आमी पळय म्हणटा न्ही चुन चुन के निकाला है नेक्स्ट हे पळय मार्च 2019 पेडणे आणि सावर्डे दोगूय गेले श्वान सोडून मर्ज्ड इनटू बीजेपी हे पळय पेडणे आणि सावर्डे आणि शिवाची किती हालत झाली ती पळय आता पळय ब्रूल्ड अँड वुंडेड धवळीकर बाबड्याक एकट्याकूच सुदीन धवळीकर बाब लोन मॅन इज फायटिंग टुडे आणि ताणे आमकां उतर दिला की असेंब्लीन 25 तारखेर तो आमच्या साजितलो आणि आमच्या सायडीन सावन लढतलो म्हण एगेन्स्ट कोड अँड एगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग ताणे जे म्हणले आपण डबल ट्रॅकिंग जाय ताका एक्सप्लेन केले आमी तुका कित्याक डबल ट्रॅकिंग जाय तो म्हणपा लागलो टू ब्रिंग अदर गुड्स तेन्ना आमी ताका सांगले जी कोंकण रेल्वे वता सिंगल ट्रॅक ताजेर 19 पॅसेंजर ट्रेन वता डेली आणि पळय ती वास्कोच्यान भायर सरता साऊथ वेस्टर्न रेल्वे ताजेर आख्ख्या सुमारान 9 काय 10 ट्रेनी वता जाल्यार त्या ट्रॅक्सांचेर तुजे गुड्स कित्याक हाडपाक जायना काय म्हण आनी तेन्ना तो समजलो आनी म्हणपा लागलो आय विल नॉट अलाव डबल ट्रॅकिंग म्हण आय विल फायट विथ द ऑपोजिशन MLA द ग्रेट बिट्रेयल बाय 10 MLA हांव परते सांगता चून चून के ते अशेंच ते 10 जाणांक हाडूंक ना कीप दॅट इलेक्टोरल मॅप इन माइंड कशें ते डिस्ट्रिक्ट सोदून काडल्या कसो तो डबल ट्रॅक पास जाता नॅशनल हायवे पास जाता पळय तो हे पळय 10 काँग्रेसींचे डिसायड जाले केपें कुंकोळी वेली नुवें काणकोण तालिगांव पेंजीम सांताक्रूज सांतांद्रे थिवीम हाचे हांव कांय उलयना हे बाब सुजय फिलिपाक आमकां सांगपाचें कित्याक आमी तो वद्द म्हूण दाखयला दिन में एनसीपी रात में बीजेपी सो आमी त्या खातीर ताचेर टिप्पणी करना ताका आमी सेपरेट दवरला आतां पळय पेडणे सावर्डे आनी हे 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही तर वो कलर पळयशात सॅफ्रॉन कलर आणि ओव्हरलॅप इट विथ द बीजेपी MLA हे पळय बीजेपी प्लस 2 MGP प्लस 10 काँग्रेस प्लस 1 इंडिपेंडेंट बाब गोविंद गावडे वो हांव ब्रॅकेटानूच घालून दवरला अगेन फॉर क्लॅरिफिकेशन बाय श्री सुजय फिलिप सो आता तर पयशात हे 10 MLA कशे चूज केल्या बिकॉज हे कित्याक ते पळोवया वाय दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफिकली सिलेक्टेड कोणाक खंय 5 कोटी पयले मेळ्ळ्या 5 कोटी बॅलन्स खंय आफ्टर द बिफोर एंड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट खंय क्वेश्चन मार्क कित्याक हांकां चूज केले वाय द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्युएन्सीज हॅव बीन चोजन वाय दीज MLAs हॅव बीन बॉट पळोवया हे पळय the constituencies which are switched over ही पळय मोर्मुगांवच्यान स्टार्ट जाता डबल ट्रॅकिंग हे पळय हाका मोर्मुगांवच्यान सारको कर्नाटकाक वता ही ग्रीन लायन पळय आसा ती नॅशनल हायवे पळय सारकी काणकोण वता आनी ह्या सायडीनसान पेडण्या वता म्हाका एक पुलिसान विचारले वाटे सर खंय वता आयज खंय आमी लोयर मैदानार वता म्हणजे कित्याक इतले पुलीस बोल्ले म्हणून व्हायस प्रेसिडेंट आयला कित्याक खबर ना 9 दीस जाले हांगा आसा आमी ताका सांगले विचार तो सुपरवायज करपाक आयला MBRचे काम MBRचो ओनर कोण तो ताका विचार म्हणले मागीर आमी उलोवया तुमी बाबडे कित्याक वतन रावता 9 दिसांक व्हायस प्रेसिडेंट येता परतो परतो गोंयांत येता हे पळय हायवे
कनेक्शन आसा पळय तो परतो परतो कित्याक आनी ही पळय ट्रान्समिशन लायन जो आमचो बाब निलेश काब्राल सांगतालो दे विल बी शॉर्टेज आणि पूर 17 जून 2019 तुम्ही तर गुगला धाडशात यू विल गेट हिज प्रेस कॉन्फरन्स ताणे स्वतः सांगले that we are getting 1000 megawatts of power but we are using only 600 megawatt 400 megawatts is extra surplus तो आता suddenly shortage कशी झाली is it 5 years in the high court and then Bombay High Court of Goa bench took suo moto cognizance आणि सांगले Goa is a different place आणि एक गुजराती जस्टिस पटेल ताणे was Para 47 आपणाच्या ऑर्डरीन दिले गोवा इज अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट वेर द स्काय सी आणि अर्थ मळब जमीन दर्या सगळे मेळटा पण द पीपल आर काइंड अँड जेंटल आमचो आर्ट कल्चर लँग्वेज म्युझिक लिटरेचर आर्किटेक्चर हिस्ट्री डिझाईन हे सगळे वन ऑफ इट्स काइंड द ग्रेटेस्ट एसेट विच इज देअर इवन आमचे जेवण गोंय इज वन ऑफ द बेस्ट हे सगळे बरयल्ले आसा ताची जजमेंटान आणि लास्ट आणि पळया फॉर दिस इज समथिंग नन कॅन डिनाय दिस इज अ लँड ट्रुली वर्थ फायटिंग फॉर त्या खातीर ही लढाई आमी घेवया देव बरें करूं देव बरें करूं कॅप्टन विद्यापीठांत शिकतना म्हजो शिक्षक सांगतालो 10 वाक्यान जें सांगपाचें आसा तें एक वाक्यान सांग एक शब्दान सांगता तो बरो बरोवपी म्हणून हांव साहित्य शिकतालो तेन्ना तशेंच येदो व्हडलो विशय कॅप्टनान थोडक्यांत सांगलो